नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. 6 जूना सावन वाजतल्यो शाळेच्यो घंटा. विद्यार्थ्याच्या येवकारा खातीर शाळा सज्ज. मॉन्सूनाचेरूय शिक्षण खात्याची आसा नदर. चार दिसां उपरांत मुख्यमंत्री परतून दिल्लीक. केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाची घेतली भेट. शाश्वत उदरगतीचेर केली चर्चा. गिरीश चोडणकरान वेंचणुकांनी कोट्यांनी रुपया घेवन तिकेटांची केल्या विक्री. आपले कडेन लेगीत मागिल्ल्या तिकेटी खातीर पयशे. आदलो मंत्री मिकी पाशेकरच्या सणसणीत आरोप. 2026 वर्साचो नेतृत्व पावस पावलो केरळात. फुडल्या कांय दिसांनी देशांतल्या कांय वाठारांनी पावस नेटान पडपाची शक्यताय. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. उदरगतीच्या नावाखाला भ्रष्टाचार आनी घोटाळे करप आसा सुरू. 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक काँग्रेस 21 आमदार वेंचून हाडून सरकार करतले स्थापन. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराचो दावो. आनी वास्को शुल्लक वादांतल्यान कामगारांनी बोट धन्याची हत्या करून कूड उडयली दर्यांत. कामगार पळोवंक गांवाक. आतां खबरो विस्तारान. फाटल्या सप्तकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी हेर केंद्रीय मंत्र्याच्यो भेटी घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत परत दिल्लीक गेले. सोमारा सकाळी तांणी केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली. संघटनात्मक गजाली विशीं बसके खातीर प्रदेश भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हे लेगीत दिल्लीक आसात. प्रदेशाध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री दोगूय दिल्लीत आशिल्ल्यान रिते मंत्रीपद तशेंच विधानसभा वेंचणुके संबंधी महत्वाची चर्चा अपेक्षीत आसा. राज्यात सध्या विविध राजकीय घडामोडींक वेगान जायत आसा. मनोज परब हांणी आरजी अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिले उपरांत प्रदेश काँग्रेसींतूय नेतृत्व बदल केलो. प्रदेश काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाचेर अमित पाटकर हांका काडून गिरीश चोडणकर हांची नियुक्ती केली. नोकर भरती तशेंच रित्या मंत्रीपदाविशीं सत्ताधारी आमदारांमदीं असंतोशाचें वातावरण आसतना मुख्यमंत्र्याच्या दिल्ली वारीचो आंकडो वाडतूच आसा. फाटल्या सप्तकात प्रदेश भाजप अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री दिल्लीक गेल्ले. उपरांत फाटल्या बुधवारा मुख्यमंत्र्यान दिल्लीक प्रधानमंत्र्या सयत हेर केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेतली. 4 दिसांनी परतून सोमारा मुख्यमंत्री दिल्लीक गेले. तांणी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्यो सगळ्यो शाळा 6 जूना सावन सुरवात जातल्यो. नव्या शैक्षणिक वर्साच्या फाटभुंयेर शाळांनी सगळी तयारी पुराय केल्या. तशेंच विद्यार्थ्यांच्या येवकारा खातीर शाळा सज्ज जाल्यात. 10वीचो निकाल बेगीन जाहीर जाल्ल्यान 11वीचे प्रवेश प्रक्रिया पुराय जाली. मजगतीं मॉन्सूनाच्या आगमना कडेन लेगीत शिक्षण खात्याची नदर आसा. अशीच गरमी उरली जाल्यार ह्या विशीं पालकां कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडेन दिली. Schools will reopen from the 6th of June, that is Saturday. And let me just remind, except 1st to 5th and 11th, बाकीचे सगळे क्लासेस एप्रिलाच्यानूच स्टार्ट जाल्यो. So lot of portion has been covered as I understand. आणि आता फक्त 1st to 5th आणि 11th, for them it will be beginning from the 6th of June. बाकीच्या सगळ्या क्लासींक इट इज जस्ट कंटिन्युएशन ऑफ वॉट वॉज टॉट इन द मंथ ऑफ एप्रील. सो 11थाची एडमिशन्स सगळी जाल्ली आसा बिकॉज गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन डिक्लेअर्ड द रिजल्ट मच अर्लियर. आनी सगळ्या भुरग्यांक एडमिशनां जाल्ली आसा. सपोज कोणूय जर 11थाच्या एडमिशनाक लागून इज डेस्परेट टू सीक एडमिशन, दे मे कॉन्टॅक्ट द झोनल ऑफिसीस. North Education Zone in Mapsa, Central Zone in Panji and South Zone in Margao. And we will make sure that all the students they get admission in higher secondary schools. So the reopening of in June as the monsoons have been delayed, are you taking this also into consideration? I feel when the students are inside the classroom, especially in the month of June, it will be safer because I see the students
playing outside in the sun, and I don't think they are affected. And hopefully the monsoons will strike soon, and we all are prepared for reopening of the school. The teachers are in place. I think the schools have geared up. And suppose चढूच जर झाले, if there is demand from the parents or the students, we'll take a call appropriately. गोंय पुलिसेच्या गुन्यांव फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स व्यवहारा आड व्हड कारवाय करून व्हड प्रमाणात ड्रग्स पुरवण रॅकेटाचो पर्दाफाश केला. बेती हांगा केल्ल्या कारवायेत गुळे वखदा सयत 3 नेपाळी नागरिकांक अटक केल्या. फुडें केल्ल्या चवकशेक लागून उत्तर प्रदेशांतल्या बहराईच्या वावुरपी मुखेल पुरवणदारीची वळख जाल्या. आर्थीक वेव्हार, डिजिटल पुरावे आनी तांत्रीक तपासाचेर गोंय गुन्यांव फाट्यान उत्तर प्रदेश STFच्या सहकार्यान धैर्यपूर्ण संयुक्त कारवाय करून मुखेल दुबावीत अहमद उर्फ मन्ना मलिकाक अटक केली. ह्या कारवायेक लागून भारत नेपाळ शिमेवयल्या वाठारांतल्यान गोंय मेरेन चलपी ड्रग्स नेटवर्काचे म्हत्वाचे धागे उक्ते जाल्यात आनी पुराय रॅकेटाचो पर्दाफाश करपा खातीर फुडली चवकशी सुरू आसा. मडगावच्या SGPDA नुस्तें मार्केटाची सामकी वायट परिस्थिती पळोवन वेपाऱ्यांमदीं खूब असंतोष निर्माण जाला. मोडून पडिल्ले टायल्स, वीज यंत्रणा, प्रवेशदारांच्यो गेटी इबाडिल्ल्यान चोरीच्यो घडणुक्यो वाडत आशिल्ल्यान वेपारी आनी गिरायकां खातीर असुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला. बाजारांतले गटर नेमान निवळ करूंक नाशिल्ल्यान नितळसाणीचो गंभीर प्रश्न उप्रासला. ही समस्या कितलेशेच फावट प्रशासनाच्या नदरेक हाडले तरी अजून ठोस कारवाई जावंक ना असो आरोप व्यापाऱ्यांनी केला. देखून बेगोबेग दुरुस्ती, देखरेख आनी नितळसाण मोहीम चालीक लावन बाजाराची स्थिती सुदारची अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केल्या. वचून सगळे मेंबर एकठांय जावन आमी सगळे उलोवन जाले. MSN अश्युरन्स केले की 8-15 दिसां भितर तुमचें काम जातलें, तुमची पायपां सारकी जातली, गेटयो सारकी जातले. ते आयज पर्यंत कांय जावना. ते गेटयो तशेंच आहा. मार्केटांत चोरयो इतकी जावपाक लागल्या. इवन आमचे कडेन फुटेज पसून आमी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्या. पयर एक चोराक धरला पसून सेफ्टी हें कांय ना आमचे हांगा. आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगा ईच एंड एवरी गार्बेजीन कचरो भरला. ते क्लिनिनेस कांय ना. आनी लास्ट इयर पसून हांगा कोणाक डेंगू जाल्लो कस्टमराक की एटलिस्ट आमचे आतां पावसाचो तेंप येयलो, आख्खी वादळ जातली, उदक भरतले, एटलिस्ट कस्टमरा सेफ्टीक लागून पूण तुमी कितें दिया आमकां, कळ्ळें न्ही. आनी हें साफ करून मातशें क्लिनलीनेस दिया आमकां प्लीज. हें आमी डिमांड आमचो मार्केटकारांचो सगळे तर्फेसून. पयलीं आमगे बरें आसलें मार्केट विजय आसतालें. सगळे फुटले आतां आमकां सिमीट गायना. पयलें जाता हें फुटू दिता येना आनी कितली फाट गेल्या पासून तो मार्केटान येयन पळोवन दिसूं वचना बाबा. आनी लोक जाय पडटा हे टायसांची. आमकां लायट दी, लायट नळ आनी क्लिनींग दी म्हणटा तेका आमी तुगे सब फारीक कोताय. माहिती दिताय तुका म्हूण तेणें आमकां लायट आतां आमी फारीक कोताय. म्हयन्या आमकां 40,000 बील येता. ते आमी फारीक सगळी काडून आमी फारीक कोताय. तो कांयच आयकून आनी तो कितें गेलो आमगे कांयच आयकून घेयना. चेअरमॅन आपल्या MS आमकां MS ना. पयलीं आसलें ते भाशेन कांय ना. आनी तिचे आसता तेन्ना आमगे साबर हे कुत्रान सांगलें रोखडें निवळ करून धाडटा. रोखडें कोण काम धाडटा. हिंग बांदून दित म्हूण सांगलें. हिंग कितें बांदून दिता तो? कितें बांदून दिता? हिंग कितें केलें कोणी? यो आनी कोण बरे भाशेन उलोवया. 10 जाण बसया SPT वचून आनी उलोवया. आमी 400 रुपया दिताय न्ही दिसाकू. आमकां बरें कोण दिनी दूय देयली उदो मार गुन्याल घाल चोय. आनी कितें गुन्याला भाटली उडय रे बाबा. हेसो तांकां मारपा जावपा ना. हिंग उडय गो. कांतार म्हूण दाखय तुका तें गुन्याल आसा कसलें. हे भाशेन आडोवंक जायना गोंयचे हुनेल हे. हांव कितें 2 फाटी पूण पडला सकल. जवळ जवळ 6 ते 7 वर्सां जालीं. म्हणजे विजय सरदेसाय जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हे SGPDA मार्केटाचें जे फीश मार्केट आसा ताजें रेनोवेशन केल्लें आनी हें दुबय मार्केट म्हणून वळखतालें.
पूण आयज जर हांगा परिस्थिती पळयली जाल्यार गांधी मार्केटाच्या खंय पास्ट आसा. म्हणजे गांधी मार्केट वायट अशें म्हणना, पूण सामकें मडगांव गोंयचें सगळ्यांत वायट मार्केट अशें म्हणल्यार हें HGPDAचें मार्केट. हांगच्यान HGPDAक रेवेन्यू येता. नुस्तेकार म्हणटात आमी एक्स्ट्रा पयशे दिवपाकय रेडी आसात, पूण हांगा निवळसाण दवरात, क्लीन करात आनी आमकां बरें मार्केट दियात. लोक टायल्स हांगा टायल्सां अशे टायल्स आसात की ताजेर लोक पडटात आनी ताका लागून लोक आतां मार्केटाक येवपाचे कमी जाल्ले आसात, तांकां गिरायकय जायना. ही परिस्थिती फक्त फीश मार्केटाची आसा अशी न्ही, जाल्यार हांगचे सायडीकच HGPDAचें जे फ्रूट आनी व्हेजिटेबल मार्केट आसा थंय बी हाज्याकय बत्तर परिस्थिती आसा. ताका गेटी मोडिल्ले आसात, थंय चोरयो वाडिल्ले आसात. तांणी हाजे पयलीं डेलिगेशन HGPDAक घेवन गेल्ले मेंबर सेक्रेटरीक ते मेळिल्ले. मेंबर सेक्रेटरीन तांकां सांगलें की आपूण रोखडेच हाजेर उपाय योजना करतलो. ते म्हणटात की आमी जर करपाक गेले जाल्यार आमकां आनी फायन मारतात. पूण अजून पर्यंत त्या मार्केटाक परिस्थिती सामकी बिकट आसा. गटारां सायडीची तुंबिल्ली आसात. आमी प्रत्येक खेपे HGPDAकय ह्या बद्दल विचारलें, HGPDAच्या चॅरमॅनाक विचारलें. ताणें जेन्ना आपणें चार्ज घेतना हांगच्यान आपूण करप्शन ना करतलो, सगळे जाग्यार घालतलो अशे खुबशे गोश्टी सांगिल्ल्यो. 4 वर्सां पयलीं जवळ जवळ ताणें चार्ज घेतलो, पूण कांयच जावपाक पावलें ना. इतलेंच न्ही जाल्यार नवो जो प्रोजेक्ट बांदला HGPDAचो होलसेल फीश मार्केटाचो, तो सुद्दां आतां म्हयन्याचे म्हयने जाले तरीकय ओपन जायना. सो हांगा म्हाका दिसता HGPDAचें हाजेर कांयच लक्ष ना आनी हो पावसय असोच काडचो पडटलो. आनी अशें जर कंटिन्यू उरलें जाल्यार परिस्थिती एकदम बिकट जातली आनी मार्केटाक सगळी लोक येवपाचें बंद करतले अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. कॉन्ट्रॅक्टर जो अपॉयंट केल्लो आसा तो येता, पयशे घेता आनी वता, इतलेंच सद्याक हांगा चली आसा. पूण एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार दक्षिण गोंयची एक मुख्य बाजारपेठ हाका रिनोवेशनाची नितांत गरज आसा. केन्ना जातली ह्या वर्साक जावपाची म्हाका दिसता शक्यता कमी. फुडलीं वर्सां तरी जाल्यार अशें जावची अशी आमी मागणी करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्या नांव गौरंग मळकणेकर. गिरीश चोडणकार हांणी ह्यान पयलीं वेंचणुकांनी कोट्यांनी रुपया घेवन तिकेटांची विक्री केल्या असो सणसणीत आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशकोन केला. ईशान्येकडल्या राज्यां आनी तामिळनाडूत लेगीत तांणी होच प्रकार केला. तेन्नाचे गोंय प्रभारी डी गुंडूराव हांणी लेगीत आपले कडेन पयशांची मागणी केल्ली. अशें आसतना काँग्रेस पक्षान वेंचणुकेच्या तोंडार गिरीश चोडणकार हाची प्रदेशाध्यक्षपदार केली नेमणूक अत्यंत चुकीची आसा. राज्यांतल्या विरोधी पक्षां मदीं व्हड गटवाद आशिल्ल्यान आतां आमी गोंयांत तिसरो आखाडी तयार करपाचो निर्णय घेतला अशें मिकीन सांगलें. चोडणकरान 2022 वर्सा प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. खरें म्हळ्यार ते उपरांत तांणी राजकारणांतल्यान स्वेच्छा निवृत्ती घेवपाक जाय आशिल्ले, पूण आतां पक्षान परत एक फावट त्याच वादग्रस्त मनशाक इतली व्हडली पोस्ट दिल्या. चोडणकार राजकारणांत काँग्रेस पक्ष आनी गोंयचो नाश करतलो हें आतां निश्चित जालां. तामिळनाडूचो प्रभारी आसतना थंयच्या काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चोडणकारा आड केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन लेखी कागाळ केल्ली. थंय चोडणकाराचेर तिकीट विकपाचे गंभीर आरोप जाल्ले. गोंयचो तेन्नाचो प्रभारी डी गुंडूराव हाणें म्हाका पाटो हांगा आशिल्ल्या वेंचणूक कार्यालयांत आपोवन म्हजी आर्थीक स्थिती विचारिल्ली, कारण ताका म्हाजे कडल्यान व्हड प्रमाणांत पयशे जाय आशिल्ले असो आरोप आदले मंत्री मिकी पाशकोन केला. सध्या आमी काँग्रेस पक्षात नासले तरी एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणून आमी सदांच वेळोवेळ काँग्रेसीक तेंको दिला. फाटल्या वेंचणुकांनी काँग्रेसीचे उमेदवार वेंचून येवपाक आमी प्रामाणीकपणान वावुरले, पूण लोकांचो विश्वास आनी तेक्याचो पक्षान सदांच गैरवापर केलो. आयज गोंयांतल्या दर एका राजकीय पक्षांत व्हड अंतर्गत गटवाद आसात. राज्यांतल्या विरोधी पक्षां मदीं खंयच एकवट ना. देखून आमी आतां गोंयांत एक सक्षम तिसरो आघाडी तयार करपाचे आसा. हे संबंधी निमणो निर्णय बेगीन जाहीर करतले अशें मिकी पाशकोन सांगलें. 2022 बाबा आपण फेल जालो. काँग्रेस जे लोकांक कन्विन्स करपाक, जे लोकांक एकठांय हाडून काँग्रेसाक वोट घालपाक आपण फेल जालो. आनी त्या नंतर तितूंतले 8 जाण भायर सरले आनी 2019 10 जाण भायर सरले. म्हणजे 18 काँग्रेसान तेंचे MLA एक्सपोर्ट केले. म्हणजे कितें जाता, आयज तुमी बरी बारीक भाशेन स्टॅटिस्टीक काडून पळयतू, जे गिरीश चोडणकार आहा ते राहुल गांधीचे ब्लू आयज बॉय कळ्ळें तुका. तुमी तेजे स्टॅटीक काडा आनी पळया. दर एक स्टेटांनी इलेक्शन जावचे पयलीं, एनावन्स जावचे पयलीं एका डेप्यूट करता तिका ऑब्जर्वर म्हूण, डेस्क ऑब्जर्वर म्हूण डेप्यूट करप. तुमी पयलें आसतलें फॉलिंग ताका नॉर्थ इस्टाक आशिल्लो तो. मागीर रिसेंट इलेक्शन जाल्या तामिळनाडून पंडिचेरी थिंग धाडलो. आतां गोंया परत हाडलो. आनी ज्या मनशाक 2019 जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो, 2022 पासून तिकेट पोस्ट इलेक्शन जाली, तिकेट विकल्यो सारक्यो हायब्रिडाचेर विकल्यो. आनी ज्या मनशाक
तो मनीस फेलियर ताका तो रिजायन जावन वयता आनी परत तुमी इलेक्शना वेळार तुम्ही परत हाडटा. आतां म्हाका ते म्हटले मी कितें तूं कसो रायट आहा काय म्हूण उलोवपाक, म्हाका रायट आहा उलोवपाक. कित्याक दर एक इलेक्शनां येयली हे काँग्रेसाचे लिडर येता आनी आमचे देर धाडयता सपोर्ट कर म्हणून. गेले ते लोकसभा इलेक्शनाक 15,000 वतांक तेचो खासदार जिखलो. एक 7,000 आतां अशी वतां हालयलेली जाल्यार तो पिड्यार जातालो. आमी सारके होल हार्टेडली काम केलें, मिटींग ऑर्गनायज केल्यो, होल हार्टेडली आमी काम केलें. आनीक ही 7,000 वतां चेंज करपाक वेळ नाशिल्लो. 15,000 वतां जिखले जाल्यार हाफ जाले 7,500 वतां. आमी सारके झूज करून आमी ताका ह्या काँग्रेसा लागून आमी झगडले पर्सनली. आमी लोक आमच्या वोटरां कडेन झुजोवन आमी ताका जिखून काडलो. आमी दुस्मान जाले. फुडें भितरले सगळे एकटे आहा. आमचे हांगा पांडिचेरी आनी तामिळनाडू इलेक्शन जालें तेन्ना हेंचे पयले गेले ते केपीक कोणे 11 जाण आमदार आशिल्ले. हे 11 जाण आमदार आशिल्ले. हांगासरले कॅम्पेन करपाक हिंगासरली एजंट पासून येयले हूंय तामिळनाडू आनी हे फावटी फकत 5 MLA आहा ते म्हळ्यार 11 रिड्यूस जाले. जेन्ना थिंगा एलिगेशन केली, स्टेटमेंट केले, कंप्लेन केली, जे मनीस तुमच्या हिंगा ऑब्झर्वर म्हूण आहा तेणी तिकेट हाय बिडाची जिंकली म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देशभरातल्या नागरिकां खातीर खोशयेची गजाल. 2026 वर्साचो नैऋत्य पावस केरळात पावलो. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या कांय दिसांनी हो पावस देशांतल्या कांय वाठारांनी पावपाची शक्यताय आसा. हाका लागून जायत्या राज्यांनी बरो पावस पडटलो आनी गरमे पासून नागरिकांक थकाय मेळटली. फुडल्या 2 दिसां भितर गोंयांत पावस पावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. काँग्रेसीचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान हरवळ्या रुद्रेश्वर देवाचो आशीर्वाद घेतल्या उपरांत गोंयांत उदरगतीच्या नांवाखाला भ्रष्टाचार आनी घोटाळे करप सुरू आसा असो आरोप सरकाराचेर केला. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेक काँग्रेस 21 आमदार वेंचून हाडून सरकार स्थापन करतले अशे दावो चोडणकरान केला. हे वेळार आमदार कार्लोस फरेरा, नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. आराध्य दैवत श्री देव रुद्रेश्वर हांचे आयज आमी आशिर्वाद घेवपा खातीर खास करून आयज ह्या स्थळार आयिल्ले आसा. आनी आयज देवा कडेन आमी सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली गोंयचे खातीर, गोंयच्या भविश्या खातीर आनी गोंय सांबाळपा खातीर आमी आमचे आराध्य दैवत हाचे कडेन मागणी केल्ली आसा. गोंयांक सगळ्यांक देवान बरी बुद्ध दिवन गोंय सांबाळून गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाचें आमी प्रार्थना देवा कडेन केल्ली आसा. आनी हें सगळें करता आसतना देवा कडेन हेंय मागलां आमी की एकटें इलेक्शन जावन गोंयांत गोंयकारांचो सरकार म्हणजे गोंयांत लोकांचो सरकार जो गोंयची रक्षण करतलो आनी गोंयांक फुडें व्हरतले असो एक सरकार इलेक्शन जातकच गोंयांक मेळची अशी आमी मागणी केल्ली आसा. सगळ्यात जोडी नंबर 1 गोंयची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे ज्या तरेन गोंय विकपाक काडलां तें पळयलें जाल्यार गोंयच्या लोकां भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा. गेल्या 15 वर्सांक गोंयचे डेव्हलपमेंट नांवाच्या नांवान एक वेगळो अत्याचार जाता, जॉबाच्या नांवान वेगळे स्कॅम जाता, करप्शन तर सर्रास जाल्लेलें आसा. आनी हातूंतल्यान सगळ्यांत हितून आमचे लोक सगळे त्रस्त आसा. लोकां भितर एक प्रचंड नाराजी आसा. आनी आमी आयज देवाचो आशिर्वाद घेता आसतना देवाक सांगलां की एक बरो सरकार, नितळ सरकार, जो करप्शन फ्री सरकार आसतलो आनी गोंय विकपा पासून सगळें बंद करपाचो सरकार आसतलो
ह्या फावटी आमी बरो भरगत सरकार म्हणजे जंय कमीच कमी आमचे 21 आमदार आसतात आनी एक बरो सरकार आमी लोकां मुखार दवरता. तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी जेन्ना बरे लिडर चूज करून काडटले जे पयशां फाटल्यान सत्ते फाटल्यान जावचे ना पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावतले अशी लोकांक निवडून हाडपाची आमी लोकां कडेन ज्या कामगारांच्या सुखादुखात वांटेकार जालो त्याच कामगारांनी दुनियाचो विश्वासघात करून ताचो खून केल्ल्याचो धक्को दिवपी घडणूक वास्कोच्या खारीवाड वाठारांत उक्ताडार आयला. स्वभावान सामके मनमेकळे, शांत आनी आपल्या वेवसाया कडेन प्रामाणीक आशिल्ले थळावे बोट धनी मंजुनाथ हरिकांत हाचो ताच्याच बोटीर काम करपी ओडिशांतल्या कामगारांनी खून केलो आनी ताची कूड दर्यांत उडयली. ह्या फिल्मी स्टायलीन घडिल्ले घडणुकेक लागून पुराय नुस्तेमार भाव मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. एकलो आमचो बोट ओनर तो मंजुनाथ हरिकांत हो जायते वर्सां जाले हो बोटीचो धंदो करता आनी तेगेली ओन बोट आहाली ट्रॉलिंग बसपाची. ते पयर तो फिशिंगाक गेलो, धोक्यारसान चडलो, फिशिंगाक गेलो आनी फिशिंगाक जेन्ना वचोन थोड्या वखतांनी थोड्या वरांनी सुमार लायक मे बी 10-5-6 वरांनी बोट तोडी येयली. पूण जेन्ना तेणी बोट तोडी येयली तेन्ना तो मंजुनाथ ते बोटीर दिश्टी पडनाहलो आनी येयली केन्ना रातची येयली. ते तेगेले वर्कर बोट येयली आमकां जेन्ना आमी दुसऱ्या दिसाक सकाळी फुडें पयली ते बोट मंजुनाथाची थिंगा आहा. मंजुनाथाची बोटीर नुस्त्याक आहा, कावडे थोडे नुस्त्या खाता आनी जाव दिश्टी पडना. जाव आनी बोर्ड जे फिशिंग कोत्ताय ते ट्रॉलिंग कोत्ताय ते बोर्ड नासले, जाव नाहले. सो आमकां आमच्या बोट ओनरांक थोड्यांक एक हें जालें, चिंतू पडलें की जाव बोटीर कित्याक ना आनी मंजुनाथ हो फोन कित्याक घेयना आनी बोट हिंगाच आहा पूण नुस्त्याक आतां पूण तो हें कित्याक दिश्टी पडना. सो हेजेर डावट मारलो आनी आमी मागीर इन्क्वायरी करपाक लागली. मागीर दुसऱ्या दिसाक आमकां आयक येयलें की एक बॉडी तेणी उक्ता म्हणून आवाक्षी त्या हाटेच्यान. सो आमी चोवपाक गेले जाल्यार आमचे थोडे बोटकार बडे गेले. चोयत जाल्यार तो मंजुनाथ तो मनीस ताका मारलो. हो 2 जाण मनशांक घेवन हो फिशिंगाक वयतालो आनी हो मंजुनाथ जो एकदम थंड, कोणा कडेन केन्ना झगडी करपी न्हू, कोणा कडेन मोठ्या उतरांनी हो उलोवपी न्हू. हो म्हाका दिसता कर्नाटकाचो पूण हिंगा जायतीं वर्सां तो आहालो आनी हांव तेजो स्वभाव सारको जाणा. तो कोणा कडेन सुबेज उलोवपी न्हू आनी कोणा कडेन मोठ्यान कोणाक तापोवपी देखून न्हू. हे मंजुनाथ पूण आयज आमकां हे भाशेन पयली फावटी ह्या फिशींग जेटीचेर ह्या वास्को जेटीचेर पयलेच फावटी हो इन्सिडेंट घडला आनी हो जो इन्सिडेंट घडला तो बरो न्हू. कित्याक जर तर ओनराक आयज पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन कोत्ता कांयच नकोय हांवें वेदर इट इज अ मर्डर वेदर कितें पूण दिसता चोवपाक त्या फोटवाक चोवपाक दिसता इट बीन मर्डर. गोवा डेअरी दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वांगड्यांनी गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापक संचालकाक घेराव घातलो. जो मेरेन दुधाच्या दरात वाड जायना तो मेरेन आंदोलन फाटी घेवचें ना अशी शिटकावणी दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन दिली. पण मिनिट्स ऑफ मीटिंग म्हजे कडेन आसा. येस आमी त्याच खातीर तर बसल्या न्ही. आमकां कित्या खातीर वाडयना तें कळना. कळ्या बगर वच्चा. तुमी हांगाच रावतले? हांगाच रावतले. कितले आहा शेतकार सगळे कितले येयले? साधारण 50 आसा. सो आनी तुमकां येवन जॉईन जावपाक शकता तर? जे आमी म्हणजे कितें आसा शेतकऱ्याचो 3:30 जालें की दूध काडपाचो टायम तांकां खबर आसा तें. त्यामुळे तांची अपेक्षा आसा की 3 जाले 3:30 जाले की हळूहळू सगळे वतले म्हणून. आमी वच्चे ना. पीसफुली आसतले सगळें. इन्स्टिट्यूट आमचो गोवा डेअरी आमची शेतकऱ्यांची. त्यामुळे आमी आमच्या इन्स्टिट्यूशनाक कसो हे येतले वतले. तो रामा आसा तो फाल्यां परवा वतलो. कदाचित आजच ताची परिस्थिती आसा. तो तोंड दाखोवपाक तयार ना आमकां. मोठो कल्प्रीट तो न मेळपाक म्हणून तो येना.
तो फाल्यां पर्यंत वतलो. इन्स्टिट्यूट आमचो, आमी तिका सांबाळटले. तो आयली शिवाय तुमी वयचे ना. आमकां कॉन्क्रीट डेट जाय. ह्या डेटी पासून आमकां ती आजच जाय अशें ना, 4 दीस फुडें गेल्यार जाता, पण आमकां कॉन्क्रीट डेट जाय. ह्या दिसा पासून रिटर्न जाय किंवा ऑथेंटिकेट मनशा कडल्यान जाय इन पर्सन. आमी तिचेर विश्वास दवरतात. की नाव कितें? संजीव कुंकळयेकार. हांव भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष आसा. तशेंच अखिल गोवा दूध उत्पादक उत्कर्श समिती म्हणून आसा, तिजोय हांव अध्यक्ष आसा. आमकां सीएमान आश्वासन दिलें की 100 रुपया आणि 10 रुपया दर वाडयता म्हणून आनी गेल्या म्हयन्या पासून आनी अजून कितेंच वाडोवंक ना. 2 म्हयने जाले. आमी जो पर्यंत आमकां दर वाडयता आमकां जो पर्यंत रामा परब किंवा चेअरमॅन येवन हांगा सांगा जो पर्यंत हांगा नेगेटीव उरचें ना. अजून चेअरमॅन ना. चेअरमॅन येवन घालून दुधाचो दर वाडयता म्हणून सांगलेलो तरी 10 रुपया तो अजून पर्यंत एप्रिलाच्या पासून वाडयता म्हणून. आता 2 महिने सोपले तरी तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. तेका लागून आमी घेराव घातला. जो पर्यंत आमकां दर वाड दिना तो पर्यंत आमी हांगासून वयचे ना. आमी आसा गोवा डेरी कडेन, जे जाग्यार आज शेतकाऱ्यांनी हांगा आंदोलन केलें आनी जो एमडी आसा नवीन कुमार, हेका तेंच्यांनी घेराव घातलो आनी दूध दरवाड संदर्भात तेंच्यांनी तेंचे कडेन विनवणी केल्ली. हेज्या पयलीं तेंच्यांनी तांकां लेटर दिल्लें 31 तारीख पर्यंत तुमी पळया, नाजाल्यार आमी हांगा 1 तारखेक आमी हांगा सगळे जमतले. हेका लागून आज जो चेअरमॅन आसा, चेअरमॅनूय ना आनी डॉक्टर रामा परब तोय ना. तो पर्यंत रामा परब हांगा येना तो पर्यंत आमी हांगचे हालचे ना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी हांगा आयज मोठ्या प्रमाणात जवळ जवळ 30-40 सुमार हांगा दूध उत्पादक जे आसा ते हांगा एमडीच्या कॅबिनान हांगा जमलेले आसा आनी एमडीक तेंच्यांनी हांगा घेराव घातलेले आसा. आतां जो पर्यंत रामा येना तो पर्यंत हांगाचे उरचे ना अशें तेंच्यांनी सांगलां. पूण हेजे मुखार कितें जाता हें तुमकां आमी अपडेट दीत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.